बुधवाराक 14 तारखेर युनिटी मॉलाच्या थळाव्यांकडेन आपूण बसका घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मजगतीं हो प्रकल्प हांगा नाकाच अशें म्हणत विरोधी आमदारांनी खर निशेध केलो। चिमलाकारांनी सध्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक तांबडो बावटो दाखयला। या संदर्भात चिमलाकारांचे खर आंदोलन चालूच आसा। मोणारात चिमला युनिटी मॉलाच्या निषेधा वेळार तणाव निर्माण जालो। पुलिसांनी पंच वांगडी शंकर नायक हाका थळाव्यांच्या व्हड गर्देंतल्यान राखण दिवपाचो यत्न केलो खरो, पूण थळाव्यांनी पंच वांगड्यांक घेराव घालीत तांकां धारेर धरले। मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचेर कळसो हाताळणी करपी तिनूय कंपन्यांनी पर्यावरणीय दाखले घेतल्यात। हांचे कडल्यान उण्यांत उणी कळशाची हाताळणी सुरू आसा। प्रलंबीत हरीत कर बेगोबेग वसूल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। गोंयाक सध्या 700 MLD उदकाची गरज आसा। हातूंतले सुमार 630 MLD उदक गोंयकारांक मेळटा। आनीक 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पांचें काम 6 म्हयन्यांत पुराय जातलें, पूण उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आमदार संकल्प आमोणकाराच्या प्रस्नाक जाप दिल्या। नव्या प्रकल्पा वरवीं अतिरिक्त 325 MLD उदकाची पुरवण जातली। फुडल्या 3 म्हयन्यांत मुरगांव मतदारसंघातलो उदकाचो प्रस्न सुटावो जातलो अशेंय मंत्री सुभाषान सांगलें। उदकाच्या उणावा विशीं आमदार संकल्पान प्रस्न विचारिल्लो। विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असताना बर्ज क्लब दुर्घटना वयल्यान विरोधांनी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतिली। उपरांत मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघरा भायर काडिल्ले। दुसऱ्या दिसा बर्ज प्रकरणाचेर परतून विरोधी आमदारांनी सभाघरात बोवाळ घालीत ते आक्रमक जाले। हे प्रकरण सब ज्युडिस आशिल्ल्याचे कारण दीत जाप दिवपाक सरकारान न्हयकार दिल्ल्यान विरोधक तापले। हे वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि विरोधी आमदारां मदीं शाब्दीक वाद जालो। निमणे ह्या प्रकरणात लक्ष घालून शुक्रारा ह्या विशयाचेर चर्चा करपाचें आश्वासन दिलें। सोमारा सांजवेळार ब्रिटोवाडा पर्रा वाठारांत एक कथीत मोगाचें प्रकरण उक्ताडार आयलें। कांय कारणांक लागून दोग तरणाट्यांनी एकामेकाचेर सुरयेन हल्लो केलो। ह्या घडणुकेंत दोगूय तरणाटे गंभीर जखमी जाल्यात।
एका जखमीचेर म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा, जाल्यार दुसऱ्याक जीएमसीत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलीस फुडलो तपास करतात. सांगेकुर्डीच्या वाडे बंदरार बेकायदेशीर रेंव काडपाची कामां चल्ल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. राज्यात रेंव काडपाचेर बंदी आसा, तरी लेगीत भायले लोक बेकायदेशीर रित्या रेंव काडटात. संबंधीत प्रशासनान हाचेर पुराय आडनदर केल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. बेकायदेशीर रेंव काडून पयशे खावचे परस रेंव काडप कायदेशीर करून येता तो महसूल सांगेच्या विकास कामां खातीर वापरात असो सल्लो नागरिकांनी दिला. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत केपें मतदारसंघातल्यान आपूण जिखून येतलो अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार सांगता. आपलें काम सुरूच आसा. आपणे जी कामां मंजूर करून घेतिल्ली ती कामां आज केपें मतदारसंघात पुराय जावपाक लागल्यात. मात कांय जाण ताचें क्रेडीट घेतात अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचें म्हणणें. गोंयांत नगरपालिकेची वेंचणूक थारिल्ल्या वेळारूच जातली. मार्चांत कार्यकाळ सोंपतलो. वेंचणूक आयोगा कडेन प्रस्ताव सादर करतले आनी उपरांत वेंचणूक जातली म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्य वेंचणूक आयोग विद्यार्थ्यांचो परीक्षा तशेंच सण उत्सवांचो विचार करून मतदानाची तारीख थारायतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमदार विजय सरदेसायान पालिका आरक्षणावयल्यान मुख्यमंत्र्याक धारेर धरलो. देखून पालिका वेंचणूक वेळार जातली म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. दिवचल म्हालांतल्या सारमानस वाठारांत शेतकारांनी सुरू केल्ल्या आंदोलनाच्या प्रस्नाचेर ठोस निर्णय जावंक ना. दुसरे वटेन शेतकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन फाटीं घेवचें म्हणून प्रशासकीय पावंड्याचेर नेटान हालचाली सुरू आसात. म्हणून शेतकारी आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावल्यात. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं.
प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। लोकांक येरादारीक आडखळ थारपी MPAची एक गेट काडची म्हणून मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक सांगला. गेट काडची म्हणून संबंधित प्रशासनाक नोटीस धाडून सुचोवणी दिल्या. हो प्रस्न विधानसभेत मांडून सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. मडगांव आनी फातोर्डा वाठारांत सायकली वेल्यान पाव विकपी पदेरा कडल्यान दर दिसा 50 रुपया सोपो घेतात अशी कागाळ पदेरांनी केल्या. सायकली वेल्यान पाव विकून चड पयशे मेळनात, मात दर दिसा घेवपी ह्या चड सोप्याक लागून तांचेर अर्थीक दबाव येता असो दावो पदेरांनी केला. तेन्ना पालिकेन हाचेर कारवाय करची अशी मागणी पदेरांनी केल्या. एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणा विशींची मागणी पुराय करपाक सरकार अपयशी थारिल्ल्यान सरकाराक जाग हाडपा खातीर 14 जानेराक आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी ह्या संघटनेन दिल्या. सोमारा सांजे मडगांव जाल्ल्या बसकेत हो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती ॲडव्होकेट जॉन फर्नांडीस हांणी दिली. सत्तरी देऊळवाडो हिवरे वाठारांत काजू बागायती तशेंच खोपींक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो पालपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 2 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक दळाक येस आयलें. उजो कसो लागलो ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. उमथ्या कळशात पाणी तशी भेऱ्यांक काणी अशी गत सध्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. सरकार तशेंच सैम मोगी गोंय नितळ दवरपा खातीर साबार खटपटी करतात, पूण सैम विरोधी सैमाची नाशाडी करताच. बेतोडा पंचायत वाठारांत बायपास रस्त्या कुशीक अशीच एक देख पळोवपाक मेळटा. कांय सैम विरोध्यांनी हांगा सुमार 15 मेल्ले दुकर हाडून उडयल्ल्यान वाठारांत बुरसो वास पातळ्ळा. तशेंच भलायकेचो धोकोय निर्माण जाला. हे सगळे संबंधित पंचायतीच्या घाळपणाक लागून घडटा असो आरोप थळाव्यांनी करत तिडक उक्तायली.
मडगावच्या नव्या मार्केटाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरुवात जाल्ली आसा. हे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांनी जातले. सध्या पहिल्या टप्प्यात गेट 1 ते 5 चे काम सुरू केल्ले आसा. ह्या मजगती ह्या भागातली दुकानां बंद दवरपाचो आदेश दिल्ल्याची माहिती न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायकान दिली. कंत्राटदारान सांगिल्ल्या प्रमाण हे काम पुराय जावपाक खंय 12 दीस लागतले अशें ह्या वेळार अध्यक्षान सांगलें. मजगती हे काम पुराय जाय मेरेन उजो पालपी दळाचो जवानूय हांगा नेमिल्ल्याचें कळटा. दोडामार्ग वाठारांत गाडयांचो प्रवेश बंद आशिल्ल्या दिकेन एक दुचाकी भितर येता. ते पळोवन हानी टाळपा खातीर कार चलोवप्यान आपली गाडी परतून फिरोवपाच्या भानगडीत दुचाकी आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. दोनूय गाडयांचें किरकोळ लुकसाण जालां. सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. भलायकी खात्याच्या अहवालाप्रमाण श्रीलंकाक नव्या वर्साच्या सुरवातेच्या दिसांनी 2170 डेंग्यूच्यो केसी नोंद जाल्यात. डेंग्यूचे बरेच दुयेंती नोंद जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. मजगतीं दितवा चक्रीवादळाक लागून डेंग्यूच्या केसींनी वाड जाल्या अशें कळटा. सध्या वेस्ट बेंगलात निपा व्हायरसान मान वयर काडिल्ल्यान भलायकी खात्यान झारखंडाक अलर्ट जारी केला. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण वेस्ट बेंगलाक निपा व्हायरसाचे 2 दुयेंती नोंद जाल्यात. देखून आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाचें आवाहन भलायकी खात्यान केलां. उत्तर प्रदेशच्या नोएडात एक बांदकामाखाला आशिल्ली इमारत अचकीत कोसळ्ळी. ह्या घडणुकेत दोगांक दुखापत जाली. दुखापत जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केली. आतां सध्या तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा.
सोमारा हिमाचल प्रदेशच्या सोलान जिल्ह्यात खर उजो लागिल्ल्यान 4 कामगारांक मरण आयले. तशेंच कांय जाण अजूनय बेपत्ता आसात. उजो लागतात उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन उजो आटोपान धाडलो. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. उजो पालपी दळाचे जवान अजूनय घडणूक सुवातेर वचून बेपत्ता आशिल्ल्यांचो सोद घेतात. मंगळारा दिल्लीत दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी दिसून आयली. हाका लागून थळाव्या लोकांची गैरसोय जाली. तशेंच थंडेक लागून स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो. तशेंच येरादारी करप्यांक लेगीत मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान आडखळ निर्माण जाली. दिसपट्टे सोरो पियेल्यार माउथ कॅन्सर जावपाची शक्यताय उप्रासता. पयलींच माउथ कॅन्सर मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. वयल्यान तंबाखू खायत जाल्यार भलायकी वाडपाक शकता. दर वर्सा 79,979 जाणांक तरी माउथ कॅन्सराक लागून मरण आयिल्लें आसा. सगळीं ही व्यसनां बंद करीत जाल्यार भलायकी बरी उरतली म्हणून दोतोरांचें म्हणणें. भलायकी खात्याच्या अहवालाप्रमाण सध्या राज्यात लंग कॅन्सराच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या. बायलां मदीं चड प्रमाणात हे कॅन्सराचे दुयेंस जाणवता. सोरो पियेल्ल्यान तशेंच सिगार उडिल्ल्यान लंग कॅन्सर जावपाची शक्यताय आसा. पूण कांय सिगार न ओडपी बायलां मदीं लेगीत लंग कॅन्सराचे दुयेंस जावं येता. हवा प्रदूषण तशेंच हेर कारणांक लागून हें जावं येता. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांयच हालचाल करिनासतना बसून रावप हें एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें आसा. दिसाक एक फावट तरी चलप गरजेचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता.
सांगलेलो आहा की बरे भाशेन हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें. हांव हितून एक ऍड करूंक सोदता. हे रुरल जो डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट जे आहा हे तेका टॅग करचें, तांकां बिझी दवरपा खातीर हे सगळे कामां जी आहा अंडर RDA रुरलाची